नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या पांवड्यावेले 7 राज्य आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा सुवातां खातीर फाल्यां जातलें मतदान. काल मध्यरात्री सुमार 12:30 वरांचेर बंगळुरूच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर यौन शोशणांत घुस्पल्ल्या हासनचे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवण्णाक एसआयटीन केली अटक. नुस्तेमारी बंदी फाल्यांच्या नीतली चलणुकेन गोंयांत 1 जून सावन 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी उरतली चालू. भारतीय वैजकीय संघटनेच्या गोंय फांट्यान गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन एडवान्स्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स पुस्तिकेचे जस्टिस एम.एस. सोनक हांचे हस्तुकीं जाले विमोचन. सिंगापूर बॅडमिंटन ओपन सर्तीन त्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद ह्या भारतीय जोडयेन एस.वाय. केम आनी एच.वाय. कॉम ह्या कोरियन जोडयेचेर क्वॉर्टर फायनलीन जैत मेळोवन सेमीफायनलीन प्रवेश केलो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या तमिळनाडूतल्या कन्याकुमारीच्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल हांगासर ध्यानांत मग्न आसात. कन्याकुमारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उगवत्या सुर्याक अर्दें दिल्या. ताचे पयलीं तांणी भगवती अम्मन मंदिरांत वचून पुजा अर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमार 40 वरां ध्यान अवस्थेन आसतले. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या पांवड्यावेलें मतदान फाल्यां जातलें. 7 राज्य आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा सुवातां खातीर हें मतदान जातलें. ह्या 7व्या पांवड्यार उत्तर प्रदेशांतली 13 सुवाती, पंजाबांतल्यो 13, अस्तंत बंगालांतल्यो 9, बिहारांतल्यो 8, ओडिशांतल्यो 6, हिमाचल प्रदेशांतल्यो 4, झारखंडांतल्यो 3 आनी चंदीगडांतल्यान 1 सुवातीचेर मतदान जातलें. मतदानाक फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर सुरवात जातली. फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, काँग्रेसचे फुडारी विक्रमादित्य सिंग, टीएमसीचे फुडारी अभिषेक बॅनर्जी, कंगना राणावत, मनीष तिवारी अशे साबार फुडाऱ्यांचे भवितव्य फाल्यां ईव्हीएम मशिनांत बंद जातलें. मतदान वेवस्थीत जावचें म्हूण वेंचणूक आयोगान सगळे तरेचे उपाय केल्यात. मतदान केंद्राचेर शेड, पिवपाचें उदक, शौचालय, व्हीलचेअर आनी विजेची उचीत वेवस्था केल्या. कसलीच आगळीक जावची न्हय म्हूण वेवस्थेंत वाड केल्या. काल मध्यरात्री सुमार 12:30 वरांचेर बंगळुरूच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर यौन शोशणांत घुस्पल्ल्या हासनचे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवण्णाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाची खासा चौकशी करपी पोलीस पथकान तांकां ताब्यांत घेतला. तांकां आयज कोर्टांत सादर केले. 26 एप्रिलाक रेवण्णा हांणी विदेशांत पलायन केल्लें. तांणी लागीं 2000 परस चड अश्लील व्हिडिओ आनी 400 वयर बायलांचेर बलात्कार केल्यात. तातूंतल्या 3 बायलांनी पोलिसांत केसी केल्यात. देशांतल्या बिहार, दिल्ली, राजस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्यांनी गरमीचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें आसा. बिहारान फाटल्या 24 वरांत वाडट्या तापमानाक लागून 65 लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 200 परस चड लोकांची भलायकी इबाडल्या. राजस्थानांत गरमेक लागून आतां मेरेन 5 लोक मेल्यात. दिल्ली आनी राजस्थानांत तापमान 50 डिग्री सेल्सियसच्या वयर गेला. दिल्लीच्या RML इस्पितळांत गरमे खातीर भलायकी इबाडल्या लोकांक खातीर खासा वेवस्था केल्या. ह्या संबंधी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार हांणी भलायकी खातीर उकलल्या पावला संबंधान अधिक माहिती दिली. इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे. उनको भी वहां ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफर किया गया. उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई. और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज़ है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किया है. और टीम अभी अलर्ट है. जैसा कि मैंने बताया, सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी हर एक जगह पे अलर्ट है. जहां पुलिस का आवासन स्थल है वहां भी वो जांच करेगी.
जाएगी और अगर कहीं शिकायत है तो उनको लेके जो हम लोग का डेडिकेटेड हीट वेव के लिए वार्ड बना हुआ है सदर अस्पताल में, वहाँ पे चिकित्सक राउंड निकलो कोशिश करेंगे कि उनको बचाया जाए. ओडिशातल्या राउरकेला वाठारांत गरमेक लागून 12 लोकांक मरण आयला. राउरकेलाचे एडीएम आशुतोष कुलकर्णी हांणी अदीक माहिती दिली. शाम से बहुत सारे पेशेंट्स अचानक से आए हैं आरजीएच में. कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से कल शाम को जो पेशेंट्स आए उनमें से 2 मृत्यु हुई थी कल, और ओवर द नाइट आज सुबह तक और 2 हुई. टोटल 4 डेथ्स यहाँ पे हुई हैं. आज का दिन में हमारा पूरा ओपीडी भी रेडी है, एक्स्ट्रा रूम्स भी रेडी हैं, और आज अगर और भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको किस तरह से अच्छी चिकित्सा दी जाए, इसके लिए भी सब अरेंजमेंट्स अच्छे रहेंगे. नुस्तेमारी बंदी फाल्यांच्यान चलणुकेन येतली. गोंयांत 1 जून सावन 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी लागू जावपाची आशिल्ल्या कारणान नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यान गेल्ल्यो बोटी जेटीचेर परत आयल्यात. सध्या मालीम जेटीचेर बोटीवेले नुस्तेमारीचे साहित्य भायर काडपाच्या कामाक नेट आयला. मालीम जेटीचेर सुमार 350 बोटी कार्यरत आसात. ह्या बोटीचेर काम करपी सगळे कामगार बोटी धक्क्याक लावन आपल्या गांवांत परत वतले. नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणान चलता. देखून सरकारान पयलीं सारकें अनुदान दिवन नुस्तेमारी लोकांक मदत करची अशें मांडवी फिशरीज मार्केटिंग सोसायटीचे अध्यक्ष फ्रांसीस डिसुजा सांगले. ते नुस्तें चड डिपाक वचून मारचें पडटा, आनी आमकां डिपाक वचपाक आमचे नियरेस्ट इस्टेटीन पळय आहाय न्हू, ताका गोवा गव्हर्मेंटान सबसिडी एक रेस करून दिलेली आहा. ती आमकां सबसिडी गव्हर्मेंटान बंद केल्या ती बरी आहा. पूण आमकां 2 वर्सांची पयलीं सबसिडी पळय चालू आसली त्या टायमार आमकां आयज मेरेन 2 वर्सांची सबसिडी गव्हर्मेंटान दिवंक ना. तेन्ना मनोहर पर्रेकार आसतना तेणें ती आमकां लिगलायज करून दिलेली. पूण आतां बंद केल्या ती बरी आहा. पूण आमचो टर्म आमी पळय डिझल घालना तो पूण आमकां दिवपाक जाय. त्या टायमार बंद जावं ना हाली. तेणी ती रिक्वेस्ट करून आमकां तेणी दीत आमकां मातशी बोटी चलोवपाक बरी जाता. आनी 355 आमची बोटी आहाय. असो इश्यू जाला की ह्या वर्सा 100 बोटी चलोवंक ना. बोटकारांक कॅप्सिटनाची बोटी चलोवपाक आनी आमकां चड नुस्तें डिपाक सावन हाडचें पडटा तें. आनी तांकां पळय आतां कर्नाटक नियरेस्ट स्टेटीन कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ती सबसिडी मेळटा, पूण तांकां ते वचून हाडपाक आनी इंकपाक आमी तेंच्या गांवांत सावन हाडचें पडटा, आनी तांकां ते नियरेस्ट पडटा आनी तांकां ते डिझलाक फायदो जाता. भारतीय वैजकीय संघटनेच्या गोंय फांट्यान गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटीच्या जोड पालवान एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्स पुस्तिकेचे विमोचन केले. जस्टिस एम.एस. सोनाक हांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तिकेचे विमोचन जाले. ह्या कार्यावळीक जस्टिस वाल्मिकी मेनेझेस, जस्टिस जितेंद्र जैन, गोंय वैजकीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप चोडणकर, डॉ. शेखर साळकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना जस्टिस एम.एस. सोनक हांणी सांगलें की ह्या एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्स पुस्तिकेचे विमोचन करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लायला म्हूण सगळ्यांचे उपकार मानले आनी सांगलें अशा पुस्तिकेची खूब गरज आशिल्ली. Goa state administration have all come together and made a beginning, and I must say that Goa is the first state which has formalized to some extent the implementation of the directives issued by the Supreme Court of India. And that is what is the significance of today's momentous occasion. I mean, let us be fair that all of us have these thoughts. It's not just the people of Goa, but people all over. But there is always a difference between having good thoughts and taking the first steps to implement them. So this is just the beginning. I'm sure there are going to be teething issues which we are all confident we will overcome. डॉ. अमोल महालदार हांणी ह्या पुस्तिकेविशीं अदीक माहिती दिली. When we approached Sonak sir, he told us that we will do this. And like Dr. Salkar has just told you, and you will see from the timelines also, between 16th of February and 28th of March, hardly 45 days, we have put in place a mechanism for Goa, whereby any person who is desirous of making this living will has access to a format in which he can make it. Then he has to simply write down his actual wishes in that and get it witnessed by 2 of his witnesses, get it attested by a gazetted officer or a notary public, and then deposit it to the main Mamlatdar of his area, who will forward it to the additional collector. खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो.
सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। कर्मचारी भरती संबंधान गोंय सरकार बेगीनूच कामगार कायद्यान बदल करतलो अशी माहिती कामगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी दिली। फाटल्या सप्तकान गोंयच्यो फार्मा कंपनी नोकर भरती खातीर महाराष्ट्रान जायरात दिताल्यो, त्या संबंधान मंत्री उलयताले। तांणी मुखार सांगलें की जेन्ना कंपनीन नोकऱ्यो निर्माण जातात तेन्ना ताची माहिती पयलीं सरकाराच्या रोजगार विनिमय केंद्राक दिवंक जाय, पूण ते तशें करिनासतना कंपनी भायल्या भायर नोकऱ्यांची जायरात दिवन मोकळे जातात। अशा कंपनींक सरकार दंड घालता, पूण दंडाची रक्कम खूब कमी आसा। ह्या दंडाची रक्कम वाडोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला अशें मंत्री मोन्सेरात हांणी सांगलें। 4 जूनाक लोकसभेची मतमेजणी आशिल्ल्या कारणान शाळा मातशी उसरा 2 दिसां उपरांत सुरू करच्यो अशी मागणी गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी केल्या। आपूण तशी विनवणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या। खुबश्या लोकांनी आपल्याक फोन करून शाळा मातश्यो उसरा सुरू करच्यो अशी मागणी केल्या। विद्यार्थ्यांची शाळा बऱ्या वातावरणात सुरू जावंक जाय। खुबश्या शिक्षकांची नेमणूक मतदान मेजणीच्या केंद्रांचेर जाल्ली आसा, ताका लागून कांय शिक्षकांक त्या दिसा 4 जूनाक कामां रुजू जावंक मेळचें ना अशें तवडकार हांणी सांगलें। दिल्लीतल्या लोकांक सध्या पिवपाच्या उदकाची समस्येक फुडो करचो पडटा। संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग, चाणक्यपुरी वाठारांत लोकांच्या उदका खातीर खूब हाल जाल्यात। टँकरान जेन्ना उदक येता तेन्ना ते उदक घेवपा खातीर लोकांच्यो झुंबड्यो पडटा। तो टँकर लोकांक पावना, त्या उदका खातीर लोकांनी तिडक उक्तायल्या। काम तो कुछ नहीं करते, पर घर पे ही रहते, पर पानी नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। पानी कब से 1 हफ्ता हो गया, ज्यादा ही होगा, मतलब 15 दिन से। हाँ, 15 दिन से ऊपर हो गया, पानी नहीं आया। आता भी है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आता है, उतने में सब मोटर चलाते, सबका पानी कहाँ से आएगा? जब पानी है नहीं तो यहाँ टैंकर भी नहीं आ रहा। पहले टैंकर भी देते थे, अब तो वो भी नहीं है। अब हम तो कहीं भागते, इधर भागते उधर भागते, 2 डब्बा लाते हैं, काम चल जाता है। अब जैसे तैसे नहा नहीं पाते, धो नहीं पाते सही से। तो किराएदार कभी किसी से मांग लेते, कभी किसी से मांग लेते। ऐसे भी पानी, बिना पानी के 2-2 दिन नहाते नहीं है, गर्मी में मर जाते तरफ के। वाडट्या तापमानाक लागून उजो लागपाच्या प्रकरणांत वाड जाल्या। राजौली, चिंग्स आनी सुंदरबनी वाठारांत उजो लागिल्ल्यान भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या। उजो लागिल्ल्या वाठारांनी वचचें न्हय, कारण ग्राउंड फायर हाडपाक हें कठीण काम आसा अशें रान अधिकारी श्वेता देवनिसा हांणी सांगलें। बस यही होती है कि ये जो फायर होती है ये ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर का हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड फायर कहीं ग्राउंड फायर में ना तब्दील ना हो, क्योंकि ग्राउंड फायर जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ग्राउंड फायर में हम फायर लाइन्स बना करके उसको बीट कर सकते हैं झाड़ से। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जो भी होता है उससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चीट पाइन नीडल्स जो इस टाइम पे सारा का सारा फ्लोर हमारा चीट पाइन से भरा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो सारा का सारा इतना ड्राई हो चुका था कि इतनी सी एक चिंगारी भी होती है वो एक प्रचंड रूप ले लेती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए और अपील यही है कि कृपया करके थोड़ा सा अवॉइड करें फॉरेस्ट एरिया को। किसी भी तरीके की आग से
किसी भी चीज़ से अगर आप सिगरेट कहीं यूज़ कर रहे हैं या कि कोई सोर्सेज से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम फॉरेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करें। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो भी जाती है तो कृपया उसको बुझाने की कोशिश करें। मणिपूर सध्या जलमय जाला। इम्फाल शार पुराय तरेन उदका पोना गेला। सुमार 1,80,000 वयर लोकांची जीण पुराक लागून विस्कळीत जाल्या। आतां मेरेन 3 जाणांक मरण आयलां जाल्यार एकलो बेपत्ता आसा। 6,200 लोकांक सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात। महाराणी अहिल्याबाई होळकर हांची आयज जयंती। घरमंत्री अमित शाह हांणी जयंती निमतान आर्गां ओंपली आनी सांगलें की तांचें कर्तृत्व महान आशिल्लें। RSSचे महसंघचालक मोहन भागवत हांणी महाराणी अहिल्याबाई होळकर हांचे आदर्श लोकांनी आपल्या दोळ्या मुखार दवरून वावुरचे असो उलो मारलो। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होळकर की त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्यवहन करना। राज्यातल्या काही शैक्षणिक संस्थांकडल्यान दिव्यांग विद्यार्थ्यांक प्रवेश नाकारल्याविशीं पालकांकडल्यान आयिल्ल्या कागाळीची गोंय राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयान स्वताच दखल घेतल्या। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयान गोंयांतल्या शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कौशल विकास आणि उद्योजकता संचालनालय हांकां ह्या संबंधान कळीत केला। नवीन शिक्षण वर्साची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करप अत्यावश्यक आसा अशें सगळे शिक्षण संस्थांक दिव्यांग आयुक्त कार्यालयान कळीत केला। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी सांगला की दिव्यांग व्यक्तीच्या हक्काचे रक्षण करप आणि खंयच्याय विद्यार्थ्यांक शिक्षणाचो अधिकार न्हयकारलो वचचो न्हय ह्या खातीर राज्य दिव्यांगजन कार्यालय कटिबद्ध आसा। आयज तंबाखू विरोधी दीस। सिगरेट ओडप, तंबाखू सेवन केल्ल्यान जाता ते रोग आणि मरण ही संवसारांतली सगळ्यांत गंभीर समस्या जावन आसा। हाची दखल घेवन संवसारीक भलायकी संघटनेन 31 मे हो संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस म्हूण घोशीत केला। ह्या तंबाखून खुबशीं रसायनां आसतात। हातूंतली निकोटीन आनी हेर रसायनां हानिकारक असून ताचे पासून काक्र रोग जाता। ह्या संबंधान दोतोर ओम साई रमेश हांणी अदीक म्हायती दिली। नो टोबैको डे सेलिब्रेट करता है और हर साल कोई स्पेसिफिक थीम के ऊपर ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे कि इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। नशा करने का चीज़ जो है ज़्यादातर एडोलेसेंट्स ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है और इन बच्चों में ये नशा करने का आदत जो होता है उसका असर पूरा ज़िंदगी तक रहता है। तंबाखूचे सेवन सोडोवपा पासत कसले उपाय घेवचे हाची डॉक्टर ओम साई रमेश हांणी माहिती दिली। इतना नया नया चीज़ें लेकर आता है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आजकल ई-सिगरेट ज़्यादा हो गया और अप्रॉक्सीमेटली 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ई-सिगरेटिंग। तो ये सारे चीज़ उनका फिजिकल बीमारियां भी हो जाता है और मानसिक बीमारियां होता है और इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। उनकी वजह से पढ़ाई में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकता है। बच्चे जब ये शुरू करता है तो उनको लगता है कि मेरे को लत नहीं पड़ेगा, किसी दूसरों का कंपनी में शुरू कर देते हैं, मजाक में शुरू कर देते हैं, बट लेकिन बाद में एक बार आदत होने के बाद बार बार पीने का आदत पड़ जाता है और ये डिपेंडेंस एक बार सेट हो जाता है, एक बीमारी बन जाता है। पहले तो आदत और उसके बाद बीमारी। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विस्सो। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million.
Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। फ्रेंच उक्त्या ग्रँड स्लॅम टेनिस सर्तीन अग्रमानांकीत स्विओटेकान जपानच्या नाओमी ओसाकाचेर जैत मेळोवन तिसरे फेरयेंत प्रवेश केलो। पोलंडच्या स्विओटेकान फाटल्या ग्रँड स्लॅम ओसाकाचेर 7-6, 1-6, 7-5 अशें जैत मेळयले। बायलांच्या दुसऱ्या मानांकीत अरेना साबारांका हिणे जपानच्या मोयुका उचिजिमाला हिचेर 6-2, 6-2 अशें जैत मेळोवन फुडल्या फेरयेंत प्रवेश केलो। आदल्या विम्बल्डन जैतिवंत रायबाकिनान नेदरलँडच्या अरांक्सा रसला हिचेर 6-3, 6-3 अशें जैत मेळोवन तिसरे फेरयेंत प्रवेश केलो। सिंगापूर बॅडमिंटन ओपन सर्तीन तिसरा जॉली हांणी गायत्री गोपीचंद ह्या भारतीय जोडयेन SY किम आणि HY कॉम ह्या कोरियन जोडयेचेर क्वॉर्टर फायनलीन 18-21, 21-19 आणि 24-22 अशें जैत मेळोवन सेमीफायनलीन प्रवेश केलो। ही मॅच 1 वर 19 मिनटां चल्ली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या पांवड्यावेले 7 राज्य आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशातल्या 57 लोकसभा सुवातां खातीर फाल्यां जातलें मतदान। काल मध्यरात्री सुमार 12:30 वरांचेर बंगळुरूच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर यौन शोशणांत घुस्पल्ल्या हासानचे JDS सांसद प्रज्वल रेवण्णाक SITन केली अटक। नुस्तेमारी बंदी फाल्यांचे नेतली चलणुकेन गोंयांत 1 जून सावन 2 म्हयने नुस्तेमारी बंदी उरतली चालू। भारतीय वैजकीय संघटनेच्या गोंय फांट्यान गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटीच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह पुस्तिकेचे जस्टीस MS सोनक हांच्या हस्तुकी जाले विमोचन। सिंगापूर बॅडमिंटन ओपन सर्तीन ट्रिजा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद ह्या भारतीय जोडयेन SY किम आणि HY कॉम ह्या कोरियन जोडयेचेर क्वॉर्टर फायनलीन जैत मेळोवन सेमीफायनलीन प्रवेश केलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।
है।